मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या आयताराच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. आयचो दीस खंडी जावन आमी बागेवनपणी करसूंक फावो. देवाच्या उतराचें वाचप आनी नियाळ हो दीस सोम्याच्या हाजरेन करसूंक आमकां आदार असो जातलो. देवाचें उतर आमी वाचया आनी ताचो संदेश जोडूंक प्रयत्न करया. सांजुवांचो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 5 तावन 40 पर्यंत. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमानिना. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशीं येतलें आनी म्हजे सरशीं येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गींतावन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयती हांवें होगडाय नये, बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवन उठयचें म्हूण. पुताक देखतेल्या आनी सतमंतेल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळचें, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवूय तांकां निमाणे दिसा जिवन उठयतलो. भावनो आनी भयणीनो, गॉड्स सायकियाट्री म्हणच्या एका बुकांत चार्ल्स ॲलन ही एक काणी वा हें एक निदर्शन तो बरयता. दुसरें विश्व झूज, सेकंड वर्ल्ड वॉर चलो नासलो वेळ तो. आनी ताच्या आखरेक सोजेरांनी तेने हेने पडुल्ल्या निर्गतीक आनी अनाथ भुरग्यांक सांगात हाडलें. आमकां कळीत आसा झुजू चलतना कितें सक्कट जाता. आनी झुजा वेळार सडताव संकश्टाक सांपडची म्हळ्यार स्त्रियो आनी भुरगीं. आनी अशें झुजा वेळार अनाथ जाल्ल्या निर्गतीक जाल्ल्या भुरग्यांक सांगात हाडन ताणें तांकां जाय आसल्यो सर्व सवलत्यो दिल्यो. झुजा वेळार सवलत्यो आसना, निर्गतीक अनाथ म्हणटना तांकां विचारचो, तांचो पोस करचो कोणूच ना. आनी अशें ह्या भुरग्यांक सांगात हाडिल्ल्या वेळार तांकां कितले वस्तू दिल्या रे, कितले सवलत्यो दिल्या रे, ह्या भुरग्यांक रातीची न्हीद पडनातली. न्हीद पडना जाल्यार परतून भलायकी बिगडटा, तें हांवें परत्यान सांगचें म्हणना. कितले परिक्षा केल्या रे, कितलो संसोद केल्या रे, भुरग्यांक कित्याक न्हीद पडना म्हणचें कोणाकय समजलें ना. आनी आखरेक त्या अधिकाऱ्यांनी एका सायकोलॉजिस्टाक हाडलें, मनशास्त्रज्ञाक. आनी ताणें भुरग्यांची परिस्थिती, भुरग्यांची स्थितीगती परिक्षा करून विमर्श केल्ल्या उपरांत एक उपाय सोदलो. कितें म्हळ्यार न्हिदता आसतना हर एका भुरग्याच्या हातांत एक उंड्या कुडको ताणें दिलो. आनी अशें उंड्याचो कुडको हातांत घेवन न्हिदल्लीं भुरगीं वा उंड्याचो कुडको हातांत धरून आसलीं भुरगीं राती सुशेगाद न्हिदेंत आसलीं, बरी न्हीद पडली. आनी ह्या एका संशोधा मुखांतर त्या विज्ञानीक, त्या सायकोलॉजिस्टाक तशेंच आमकां कळटा की फाल्यां कितें तरी खावंक आसा न्ही म्हणून आसलो तो बरवसो
त्या भुरग्यांक शाबीत न्हिदेंत घालूंक लागलो. सुजा वेळार खावंक मेळना आनी कितल्या दिसांनी ही भुरगीं भुकेवन आसलीं देवूच जाणा. तशें म्हणटाना हातांत आशिल्लें ब्रेड उंडो तांकां फाल्यांच्या जेवणाची खात्री जावंक पावली आनी त्या देखून सोबीत दोळे धांपून शाबीत ती न्हिदली. भावन आनी भयणीनो, हें एक धाकटें निदर्शन आमकां समजून दिता की आमच्या कुडीक खाण कितलें गरजेचें आसा. जाय पुरतें खाण वेळा काळाक मेळना जाल्यार आमी कसल्या सकड संकश्टांक वळख जाता हें आमी समजून घेवं येता. जावंक पुरो आमची कुडीक, जावंक पुरो आमच्या मोतीक हर एका रितीन खाण नातिल्लें संगत, खाणाचो अभाव आमचेर वायट परिणाम घालूंक शकता. कूड अस्कत जाता जावंक पुरो, कुडींत त्राण ना जावंक पुरो, कुडींत भलायकी बिगडटा जावंक पुरो, मोतीक आघात जाता जावंक पुरो, फाल्यां कितें करचें, परवां कितें जेवचें म्हणसय तो एक दाबाव, तें एक टेन्शन मोतींत आसता. आनी अशें आसतना आमी समाधानेन शांतीन जिवंक जाय. हें आमच्या भायल्या कुडीक लक्ती जाल्ल्या खाणा विशयंत मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आयच्या वांजेलान आमच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजूची ही शिकवणूक आमी कशें समजून घेवचें. पयलें आमी कुडीच्या भुके विशयंत आनी भूक तांबोवच्या खाणा विशयंत आमी जाणा जाल्यार आतां थंय तावनूच आमच्या आत्मीक भुके विशयंत आनी आत्मीक खाणा विशयंत आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजून ही शिकवण दिवच्या पयलें 5,000 लोकांक वाडल्लें. लोक भुकेल्लो आनी तांकां पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी ताणें तांकां खावंक दिलें. आनी त्या उपरांत मात्र हांव जावन आसा जिविताचो उंडो म्हणून आत्मीक भुके विशयंत, आत्मीक खाणा विशयंत उलयलो. एकाद्या वेळार ताणें कुडीची भूक थांबोवंक नातिल्ली तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कोणीय ताची शिकोवंक आयकोंक रावतो नासलो. तांकां समजूंक की कश्ट जातें आसलें. त्या देखून आमी आतां कुडीच्या त्या खाणा तावन आत्मीक खाणाक पयण करूंक प्रयत्न करया. आमी हर एकले जेवता, आमी हर एकले खाण खाता. हें केल्लें खाण आमचें तें 3 रितींचीं कामां करूंक शकता मुखार भावन आनी भयणीनो. पयल्यान पयलें आमी सेवल्लें खाण आमकां घटाय दिता, आमचें जिवीत पोशीत करता. आमी काम करता, जावं पुरो घरा, जावं पुरो ऑफिसांत, जावं पुरो कुडीचें, जावं पुरो मानसीक मेंटल वर्क म्हणटा आमी. हर एकले काम करतना कितें जाता, कूड थकता, कुडीक भूक लागता, त्राण उणें जाता. कितें करता आमी घरा आसा जाल्यार कुजनाक धांवता, खाणाचो डब्बो खंय आसा ताका आमचो हात वेता, वाटेर आसां जाल्यार पयनार आसां जाल्यार हॉटलाक वेता, वा आंगडेंतलें कितें हाडून खाता पियेता. अशें आमची थकिल्ली कूड परत्यान उर्जीत करूंक आमी प्रयत्न करता. आनी अशें केल्लें खाण कितें जाता, आमच्या कुडी भितर वेता आनी भितर कितें जाता आमकां कळना, पूण केल्लें खाण कितें जाता, साकर जावन बदलता, ग्लुकोज जावन बदलता आनी आमच्या हर एका जीव कणाक तें वेता आनी थंयसर नवी सकत, नवी उर्बा, नवो जीव हें खाण भरता. आनी कितें जाता, आमी कितलेंय थकिल्लें जावंक पुरो, कितलेंय पुरासन आमकां जाल्लें जावंक पुरो, आतां इल्लें खाण पोटाक गेल्लेंच परत्यान आमी जिवान भरता आनी परत्यान कामाक लागता. तर केल्लें खाण पयल्यान आमची कुडीक पोशण जाता, इट नरिशस. दुसऱ्यान आमी खावचें खाण आमकां संतोश दिता, खावचें खाण आमकां
संतोष दिता. आमी कोणी खावचे खातीर जियेना, बगार जिवचे खातीर आमी खाता, जिवचे खातीर आमी जेवता. आनी त्या देखून आमी जेवचें खाण, आमी खावचें खाण आमकां कुडीक भलायकी दिता, कुडीक त्राण दिता, सांगातच आमच्या मोतीकी संतोष दिता, मोतीकी समाधान दिता. पळया, आमकां वेळा काळाक सरी जाल्लें खाण आसा. सकाळीं ब्रेकफास्ट, दनपारां लंच, सांजेर सापर वा डिनर. सकाळींचो ब्रेकफास्ट आमी राती जेविना आनी रातीचें खाण आमी सकाळीं जेविना. त्या त्या वेळा काळाक तें खाण आसा. आनी कितें करता आमी? कुटुंबाची सांगाता येवन जेवता. दनपाराचें जेवंक सादिना तरी सांजेचें तरी सांगाता मेळोन जेवचें हें आमचें प्रयत्न आसा. आनी सांगाता मेळोन जेवतना कितें करता आमी? आमी एकामेकाक पळयता, एकामेका लागीं उलयता, एकामेकाचें उतर आयकून, तांच्यो काणयो आयकून, दिसान कितें घडलें हें एकामेका सूख संतोष आमी वांटून घेता आसतना आमी हांसता, दूख आसा जाल्यार रडता. आनी अशें कितें जाता? आमचे मदलो संबंद रुता जाता. कोण सयरी आयली जाल्यार बरें आमी रांदता वा तांकां घेवन हॉटलाक आपोवन व्हरता. आनी अशें जेवणा मुखांत्र, खावच्या खाणा मुखांत्र आमचो संबंद वाडटा. मात्र अशें सांगाता जेवतना आमकां संतोष जाता, तृप्ती जाता, आमचो बांद वाडटा. आमच्यो स्त्रियो पळया मगाळ भोंवन निबडिनो दिसाचो कितलो वेळ कुजनांत करसितात, न्ही? तांचो सर्तीक वेळ कुजनांत आसता. आनी हर एक स्त्री आशेता आनी प्रयत्न करता आपणें आज कितें तरी नवें रांदचें, रुचीक रांदचें, कुटुंबाच्या वडिलांक तशेंच भुरग्यांक बऱ्या रितीन वाडयचें, तांकां संतोश जायचें म्हणून जावं पुरो खाणा वरूय नितळ करचें, साफ करचें आनी अशें रांदचें. हर एकांत आपणाचो वेळ, आपणाची सकत ती करसिता. मात्र न्ही टी व्ही रेवचे प्रोग्रामां पळयता, बूक वाचता आनी नवीं नवीं खाणां पाकवनां कशें तयार करचें, कशें कुटुंबाच्यांक रांदून वाडचें हें ती समजून घेता आनी प्रयत्न करता. पळय म्हाका भोंवन निबडिनो, आमचें खाण आमकां तृप्ती कुडीक तशेंच मोतीक दिवंक शकता. आखरेचो आनी एक वांटो कितें म्हळ्यार आमी केल्लें खाण आमचो जीव उरोवंक कारण जाता, जीव मुखार सून व्हरूंक कारण जाता. खाण नासतना थोडो तेंप वांची येता, उदक नासतना आनी इल्लो तेंप वांची येता, पूण निरंतर वाचोंक जायना. तशें म्हणटना आमची कूड वाडचे, कूड भलायके बरीत आसचे जाल्यार खाणाची खंडीत जावन गरज आसा. आनी अशें आमी आसचें खाण आमचो जीव वृद्धी करता, आमचें आवक सडयता. ही 3 लक्षणां, ही 3 कामां हांवें तुमकां सांगलें. आमी खाणगांवचें हर एक खाण आमचें तें करता. आतां हेच विशय आमी सेवच्या येवकरिस्ताक वा जेजून आज म्हणलें आसा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो, हाका आमी लागू केलें जाल्यार ह्यो 3 संगती आमचें थंय आत्मीक रितीन काम करचें आमकां दिसून येता. पवित्र येवकरिस्त जिवीत दिवचो उंडो आमकां आत्मीक जिवितान भरता वा आमचें थंय असो आत्मीक जीव पोशीत करता. Sant थॉमस अक्विनसान सांगलेलें उतर आसा मोगाळ भोंवन निबडिनो, येवकरिस्त जावन आसा देवदूतांचें खाण. देवदूतांचें खाण तें जंक फूड न्ही, तें सुपर मार्केटीन मेळचें खाण न्ही, बगार देवदूतांचें खाण. आतां देवदूतांचें खाण म्हळ्यार जेजूकूच आमी सेवता जाल्यार आमी कितें जावंक जाय? जेजू भशेन जावंक जाय. धाकल्याक पळया, एक ग्रेस्त कुटुंबांत वाडिल्लें भुरगें आनी एका स्लमांत वाडिल्लें भुरगें, हांचे मदें तफावत आमी पळोवंक गेल्यार तर एक प्रमुख तफावत म्हळ्यार ग्रेस्त भुरगें कुडीन बरें वाडलेलें आसता, ताची भलायकी बरी आसता. दुबळ्या कुटुंबांत वा एका स्लमांत जल्मून वाडिल्लें भुरगें अस्कत आसता, कुडीची वाडावळ कुंठीत जावन आसता, भलायकी बिगडलेली आसता. कारण कितें? थंयसर त्या भुरग्याक न्युट्रिशियस फूड,
पौष्टिकांशान भरलेलें खाण मेळटा जाल्यार हांगा ह्या दुबळ्या भुरग्याक तसलें खाण मेळना. आनी हाचे मुखांतर आमी समजून घेता गे आमी कितें खाता तशें आमी जाता. बरें खाण तो जावं पुरो ग्रेस्त या दुबळो ताणें वेळा काळाक बरें खाण खायना जाल्यार तो कोणीय आसूं तो पिडेंत पडटा. आनी आज वा अक्वेनसान म्हणलें आसा येवकरिस्त जावन आसा देवदूतांचें खाण. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. आनी हो जिवीत असो उंडो आमी खाता जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचे थंय जेजूचो जीव वाळोवंक जाय. आमी कितें खाता आमी तशें जाता. आमी कॉम्प्लन बॉय आमी कॉम्प्लन गर्ल म्हूण आमी म्हणटा जाल्यार कॉम्प्लनाची सकत आमचे थंय आसूंक जाय. आनी आज आमी हर एकले आय एम ए युकरिस्टीक मॅन आय एम ए युकरिस्टीक गर्ल म्हणूंक जाय. म्हणजे येवकरिस्ताची सकत आमचे थंय वाळोवंक जाय. आनी आमी हर एकल्यांनी सेवल्लें खाण आमचे थंय असली सकत वाळशें करता. दुसऱ्यान येवकरिस्त आमकां तृप्ती दिता, समाधान दिता. न्हय भायलें बकार तृप्ती समाधान मोतीचें आनी आत्म्याचें. आमच्याच कार्मेल गुड्यार आसच्या कोवेंतांत एकलो याजक पिडेंत आसलो. आनी 7 दिसां वरेग तो जावन रुमांतच मिसाचें बलिदान हर एका दिसा भेटयतालो. आनी उपरांत ताची पिडा कठीण जाली, डाक्टरांनी आशा सांडल्ली आनी ताची कुडी अस्कत जावन येताली आनी ताका उठोवन बसोवन मीस भेटोवंक जायनातलें. पूण ताची आखरेची एक आशा आसली आनी ताणें ती सांगली की कोणें तरी येवन म्हज्या कुडांत मीस भेटोवंक जाय. हर एका दिसा एका पद्र्यापान जाल्यार येवन म्हज्या कुडांत मीस भेटोवंक जाय. आनी ताच्या कुशे प्रमाणे आमी ताच्या कुडांत वचून मीस भेटयतले. आनी मिसांत भाग घेता आसतना आनी मिसा उपरांत मिसार कुमगार घेता आसतना त्या याजक थंय आसलो तो संतोश ताच्या तोंडार ती पळोवंक मेळटाली ती तृप्ती निजाकी व्हरती. आनी हो अनुभव म्हाका थंय मात्र न्ही मोगाळ भोंवन आनी भयणीनो आस्पत्रे कुमगार व्हरून गेल्ले जाल्यार हर एका पिडेस्त थंय म्हाका पळोवंक मेळ्ळा. एका रितीचो संतोश एका रितीची तृप्ती तांचे थंय आसा. मात्र न्ही तांची पिडा हळू जाल्ली आसा आनी ती पिडा सोंसून व्हरूंक तांकां आदार मेळ्ळलोय आसा. पळया येवकरिस्त जिवीत असो उंडो कसली तृप्ती कसलें समाधान आमकां दिता. तिसऱ्यान आमचे थंय अध्यात्मीक जीव सदांच उर अशें येवकरिस्त आमकां आदाराचो जाता. पवित्र स्थानांत आमी जेजूचीं भुरगीं जाल्या. देवाची कृपा आमचे थंय वाडोवंक लागली आनी पवित्र येवकरिस्त दिसान दीस आमी सेवचे मुखांतर हो जीव आमचे थंय उरोसो मुखारसून वरोसो तो करता. पवित्र येवकरिस्त एक साक्रामेंत देवाची कृपा देवाचो जीव आमचे थंय सदांच वाडशें करचें आसलो. 3 संगती 3 विशय आमी पळयले. आमच्या भौतीक खाणा विशयंत सांगातच आमच्या आत्मीक जिविता विशयी. भावनो आनी भयणीनो हांवें म्हळें आमचो आध्यात्मीक जीव येवकरिस्त पोशीत करता. आमकां आत्म्याची शांती समाधान येवकरिस्त दिता. आमचो आध्यात्मीक जीव वाडशें देवाची कृपा आमचे थंय वाडशें पवित्र येवकरिस्त आमकां आदाराचें जाता. असलो अनुभव आमच्या सालत्या जिवितांत जाल्लो आसा. जावं पुरो आमी सदां मिसाक वेता, आयताराचें मीस सुकयना. पवित्र येवकरिस्त ह्या संदर्भांनी सेवल्ले वेळार आमकां असलो अनुभव जाला की जायते पोटी आमकां जावन आसना. त्या देखून कितें जाता आमकां येवकरिस्त सदांचें जाता. मीस बोर जाता, मीस लांब जाता आनी मिसांत आमकां कसलेंच थ्रिल्ल मेळना. त्या देखून आमी कितें करता नाटक पळोवंक गेल्ले बरी, फिल्म पळोवंक गेल्ले बरी, काही दो पाळी जिणे म्हणच्या एका कारणाक लागून आमी वेता आनी नाटक पळयल्ले बरी पळोवन पाटी येता. उरले बसतना बसता, उरले उडतना उडता. थोडे फावटी तोंडय आलाना, वोंटय आलाना, जिवूच आसा.
कितें अशें जाता? येवकरिस्त कित्याक म्हाका बदलिना? येवकरिस्त तावन कित्याक म्हज्या जिवितांत बदलावन जायना? इतले येवकरिस्त हांवें भेटयल्यात, इतले पोटी जेजूक हांवें सेवलां जाल्यार म्हजें जिवीत कित्याक उदकांत असल्या फातरा बरीच जालां? फातर कितलींय वर्सां तुमी उदकांत दवरा, काडून पुटया, तो पुटयल्यार ताचे भितर उदक आसना. उदक वळना वयल्यान, पूण फातर भितर वचोंक सोडना. इतली येवकरिस्त भेटयलेले उपरांत, इतल्या मिसान भाग घेतलेले उपरांत कित्याक म्हजें जिवीत तशेंच आसा? हाका जाप सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा. जेजून कशें पवित्र येवकरिस्त घडलो म्हणून तो विवर्स येता आनी त्या उपरांत ताणें सांगची कठीण उतरां आयका पळया. तो म्हणटा, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता आनी सुमयेच्या खालसिंतलें पियेता, तो सुमयेचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. पवित्र येवकरिस्त मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो नातिल्ल्या रितीन भाग घेता जाल्यार, वा तो मिस्तेर कितें, ताचो गूट कितें म्हूण आमी सारकी समजून नासतना आमी भाग घेता जाल्यार आमी कोणा विरोध गुन्यांवकार जाता? जेजू विरोध, जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. मुखारसून तो म्हणटा, हर एकलो आपली आपली झडती करूं आनी उपरांत उंडो खावं आनी कालसिंतलें पियोवं. हांवें आनी एकल्याची झडती करची न्हय, वा ताणें म्हजी झडती करची न्हय, बगार हांव ह्या मिसांत बलिदान भागीदार जावंक, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक योग्य गे, ह्या विशयंत हर एकल्यान झडती करूंक जाय. आनी झडती केल्ल्या उपरांत फावो त्या रितीन भाग घेवंक ताणें प्रयत्न करूंक आसा. उपरांत तो म्हणटा पळया, कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच क्यास्त पियेता आनी खाता. भोव कठीण उतरां मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, कोण पवित्र येवकरिस्तान मिसाच्या बलिदानांत तें कितें म्हूण समजनासतना भाग घेता, तो कितें करता? शिक्षा वा क्यास्त आपणाचेरच मागोवन घेता. तो क्यास्त पियेता, न्हय खालसिंतलें रगत पियेता, न्हय उंडो खाता, बगार क्यास्तच पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त आसात आनी हेर साबार मरण पावल्यात. भोव कठीण उतरां मोगाळ भावन आनी भयणीनो. येवकरिस्त आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक सोकोंक ना तर येवकरिस्तांत उणेपण आसा म्हूण न्हय, बगार तें सेवतेल्या वा येवकरिस्तांत भाग घेतल्या हर एकल्या तें उणेपण आसा. त्या देखून येवकरिस्ताक बोट दाखोवन, वा येवकरिस्त संभ्रमच्या ह्या जगाक बोट दाखोवन, वा येवकरिस्त संभ्रमच्या इगर्जेक बोट दाखोवन तें उणेपण आसा, हें सारकें ना, तें सारकें ना, तें लांब जालें, हें मोटवें जालें म्हणून बोट दाखोवचें न्हय. बगार आमी हर एकल्यांनी आमची परिक्षा करूंक जाय. आनी खंयच्या मापान येवकरिस्तांत हांव भाग घेता, खंयच्या मापान हांव तयारी करता, खंयच्या स्पिरितान हांव येवकरिस्तांत भाग घेता, हें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करचें. आनी आमी चुकोवन पडल्या आमी फाटीं आसा जाल्यार आयचें हें देवाचें उतर आसूं नियाळ आमकां एक प्रेरण जावं, एक चॅलेंज जावं, आनी सारक्या मापान, सारक्या समजुणेन आनी सारक्या स्पिरितान आनी खऱ्या मापान तयारी करून पवित्र येवकरिस्त आमी सेवंक पेसाडया. आनी खंडीत जावन पवित्र येवकरिस्त आमकां जिविताचो उंडो जातलो आनी ससनाक जिवंक आमकां आदार असो जातलो. अशेंच जावं. तुमकां देव बरें करूं.